ज्यो काही गोष्टी आमकां मुखार कसो फुडलो कार्यक्रम कसो जावपाक जाय, आमच्या गोवा कॉन्टिजंट आमकां कसो सिलेक्शन करपाक जाय, एसोसिएशनाक आमकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय, फेडरेशनाचो रोल कितें आसतलो, ह्या सगळ्या काही गोष्टी कडेन आमी आज चर्चा थोडीशी जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हांवें जे काही गोष्टी विजन कितें उलयलेलें तें तुमी सगळ्यांनी आयकलेलें आसा, तेजेर हांव चड कांय उलयना. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, ज्या तरेन जो मोमेंटम आज नॅशनल गेम्सा संदर्भान मुखार आयिल्लो आसा, हो तो टेम्पो जो आसा तो मुखार चड नेक्स्ट लेवलाचेर पावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जो बरेचशा जाणांचे नॅशनल गेम्सा विशयी जो आत्मिकाय जी आशिल्ली, उत्सुकता जी आशिल्ली, ती यशस्वी जाय पर्यंत, ही नॅशनल गेम्स काबार न जाय पर्यंत अशे तरेचे सातत्यान मिटिंग्स सगळ्यो चालूच उरतल्यो. कितें इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार कितें आसा, बरेचशे आमकां टेंडर्स फ्लोट करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट वन इज दॅट आमकां एक्विपमेंट्स जाय. ती एक्विपमेंट्स चडशी भारताकूय मेळना, ओवरसीज आसा. ओवरसीज आसा म्हळ्यार बाकीचे कस्टम्स आसा, बाकीचे सगळे ज्यो एक्सायज आसता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी थोडेशें रिलॅक्सेशन मेळचें काय कितें. कारण खास करून ते आमच्या डायरेक्टर ऑफ जनरल साई यांच्या माध्यमांतल्यान जर आमी थोडेशे जर गेले जाल्यार थोडेशें आमकां रिलॅक्सेशन मेळपाक शकता आणि फास्ट जावपाक जाय. कारण जर शिपिंगांतल्यान जर काही गोष्टी जर उरतलो जाल्यार आमकां 3.5 ते 4 म्हयन्याचो कालावधी लागता हे सगळे काही गोष्टी एक्विपमेंट्स येवपा खातीर. खंयच्यो काही गोष्टी आमकां प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. मागीर किट्स आसतले, ती किट्स कितें आसतलें, ह्या सगळ्याचे काही गोष्टीचेर आमी एनालिसीस आनी ताजो रिपोर्ट घेता. एक फायनल फिगर आमकां ज्या वेळाचेर इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशनाच्यान जेन्ना मेळटलें त्या वेळाचेर आमी तो आंकडो तय करतले आनी तदनंतर आमचें प्रोक्रुटमेंट मागीर सुरू जातलें. आनी एक विशय म्हणटा पळय तुमी सांगला पळय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर चड क्रिएट करना आसता आनी सगळें हें करता आनी तुमी हय, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून पर्यंत आमी ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर कांयच क्रिएट करना. नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या नॅशनल गेम्सा आशिल्लें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें आमी रिफअप केल्लें आसा. आनी रिफअप केले नंतर ताका ओवरलेस जे घालून फक्त कितें आसा, गुजरात जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आशिल्ल्यो तेन्ना त्या वेळाचेर 36 डिसिप्लीन आशिल्ल्यो आनी त्या वेळाचेर वॉटर स्पोर्ट्स नाशिल्ले. ह्या वेळाचेर गोवा एक उदकाचो एक उदक सभोवतलीच्या भोवतणी उदक आसा, दर्यो आसा आनी तेजे खातीर गोंय खूब मुखार आसा, फामाद आसा. वॉटर स्पोर्ट्स हे इन्क्लूड जावचे ताजे खातीर आमकां 7 आमी वेन्यूज आयडेंटिफाय केल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान थंय ओवरलेस जावप न्हय, फक्त ओवरलेस, नॉट आमी परमनंट स्ट्रक्चर आमी थंय कांय उपेग करता. कारण इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर आमी जाय तेन्ना घालतले आनी टोर्नामेंट गेम्स जाले नंतर आमी ते काडटले.